वंदे मातरम हे 1875 साली म्हणजे आयच्या 150 वर्सां पयलीं हे गीत बंकिमचंद्र चटर्जी यांच्यानी बरयल्लें। हे गीत सांगून वयता की वंदे मातरम हेचो अर्थ आमी आमच्या धरती मातेक म्हणजे आमच्या मांक आमी भारत मातेक नमन करप किंवा तिची पूजा करप। हे गीत अशें सांगून वयता की आमी आमच्या देशा खातीर आपल्या आवय खातीर आमी सगळे जाण एकरूप जावन हे देशाची उन्नती कशी जावची हे करून घेवपाचें। तशेंच 1875 साली जेन्ना हे गीत बरयलें तेन्ना ताका सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगीत म्हणून हॉनर मेळिल्लो आहा। तसोच हे जे गीत आसा हे प्रत्येक स्कुलान जेन्ना जेन्ना आमी राष्ट्राचे जनगण म्हणटा तेन्ना तेन्ना हेजो तितकोच मान दवरचो आनी हे गीत म्हणचे अशें हांव मागतां। तशेंच हे गीत जेन्ना आमचें स्वतंत्र मेळच्या पयलीं जेन्ना हे गीत बरयल्लें तेन्ना हे गितान आमच्या स्वतंत्र सैनिकांक भरपूर मानसीक स्ट्रेंथ दिली की तेंच्यांनी देशा खातीर कितें तरी करचें आनी हे गीत अशें नव चैतन्य निर्माण केलें स्वतंत्र सैनिकां पैकी आनी लोकां मदीं की आमकां हे स्वतंत्र बरे भशेन मेळ्ळें। आज वंदे मातरमचे 150वो दीस। आयच्या दिसा बंकिमचंद्र बोस बंकिमचंद्र चटर्जीन 1982 आपल्या आनंदमठ ह्या कादंबरीन बरयलें गेलें। ह्या गिताच्या आदाराचेर आमचे भारतांतले कितीतरी लोक भारत माते खातीर ह्या पदाचो वंदे मातरम म्हणीत आपले प्राण दिले, भारत स्वतंत्रा खातीर झटले अशें हे गीत आमचे ज्या प्रमाणे जनगणमन आसा तशेंच एका राष्ट्रगिताचोय मान दिलो गेला। 1950 हे संसदेन आमच्या जो संविधान आसा संविधानचे हेजेर हे सभा जाली त्या सभेन ते म्हटलें गेलें आनी तेका जनगणान इतकोच मान दिलो गेलो, फक्त ते कंपल्सरी नासलें की ते म्हणूकूच जाय पूण तितकोच तेका आदर तितकोच मान दिलो गेलो। अशें हे गीत ह्या गिताचेर आमच्या भारत मातेचें वर्णन केल्लें आहा। त्या भारत मातेक आमी सबंद कोटी कोटी लोक जे आपली देवी माता समजून बसतात अशा देवीचें वर्णन त्या मातेचें वर्णन केल्लें आसा आनी ते आमच्या सांस्कृतीक आनी सामाजीक हितूर तेका भरपूर असो आदरान पळयलें वता। आनी ह्या गिताक भारत सरकारान आपल्या ह्याच मंत्रिमंडळान त्यान ठराव करून ते सबंद भारतभर तेजे हे साजरी करचे अशें थारावन आज हो दीस साजरो केलो वयता, जेणे करून ह्या गिता बद्दल आनी आमच्या देशा बद्दल लोकांच्या मनाक जी भावना आसा सांस्कृतीक म्हणा धार्मीक म्हणा किंवा आमच्या सबंद भारतभर जिचे आमी ह्या पदाच्या आदाराचेर स्वतंत्र सैनिकांनी आपले बलिदान दिलें हे लोकांक सगळ्यांक ते कळचें। सबंद भारत देशभर जशें मोदीन सगळ्यांक आव्हान केल्लें आसा की आयज वंदे मातरम गिताक आयच्या दिसा 150 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा आनी त्या हितूर जे भारत वंदे मातरम गीत हे एक आमच्या स्वातंत्र्यवीरांच्या मनात एक नवचैतन्य निर्माण करून गेले आनी त्या वंदे मातरम गीत म्हणत कितलेशेच आमचे जे स्वतंत्र सैनीक आसले स्वतंत्रवीर आसले तेंच्यांनी आपणाचे भारत देश स्वतंत्र करपा खातीर आपणाच्या प्राणाची आहुती दिली। आयज हे गीत सगळ्यांक कळचें सगळ्यांच्या ओठार येवचें परत एकदा म्हणून आमच्या माननीय मोदीजीन हे सबंद भारत देशभर वंदे मातरम गीत आयज बरोबर 10 वरांचेर सगळे कडेन हो कार्यक्रम चालू आसा आनी सबंद भारत देशभर आयज वंदे मातरम गीत हे मोठ्या प्रमाणान आयज मनयले गेले। तशेंच सरदार वल्लभभाई पटेल यांची बीन 150वी जयंती 2 दिसां पयलींच हांगासर 17 तारखेक जाल्ली आहा। त्या निमतान आज अशे कार्यक्रम सबंद भारत देशभर घेता। आयज वंदे मातरम गिताच्यो सगळ्यांक परबीं।